बाणावले तळेबान हांगसर बेकायदेशीरपणान कोयर उडोवपी प्रकरणाक लागून थळाव्यामदीं हुस्को निर्माण जाला। शेजारच्या वाठारांतले लोक ह्या वाठारांत कोयर उडयतात असो आरोप पंच वांगडी एल्झिना फर्नांडीस आनी थंयच्या थळाव्यान केला। कोयर उडयतना धरिल्ल्या गुन्यांवकारांक स्वता कोयर निवळ करपाक लायतात म्हण ती उलयल्यात। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। एल्झिना वॉर्ड बाणातले आनी ही गार्बेज सगळे आण पयलीं एक पार्ट साफ केला आनी रॉकी आमगेलो मुगे वॉर्डांतलो एकदम इनिशिएटीव घेवन सगळे आमगे वॉर्डांतू भुरग्यां देखून घेवन सगळे काम करतात। आतां हें काम केलो देखून आतां आम देखून आमचेंय नांव पिड्यार जाता। हितू आतां नेबरींग आहाय तेय देखून आण उडयताय। ऑलरेडी एक नावेली जालोलें ते सायडी साफ केला, आतां आण हे सायडीन उडोवपा लागले। लास्ट मुखायन मुगे वॉर्डा येतोले। तें जाल्यार पंचायत ऑलरेडी घेता कलेक्शन करता आमगे मागीर कोण म्हणटा हें कितें रे सगळें उडयताय तुमगे वॉर्डा तुमकां चोवपा जायना। चोयनू देखून आमकां एक क्लू देखून एक पार्ट मेळना आमको मुगे बांदाचे उडोवपा लागले ते सायडीन देखून। आनी ग्राम सभा मागीर आमकां उतरां पडटा आम क्लीन कोनाय कितें चोयताय काय म्हण आमकां वेट आजून आमगे हें जालो ना। सद्या आमगे चलता ड्राय पूण लोक आमगे दिता जायतो घरान कलेक्शन जाय त्या तरान गाडी येता आमगेली ते कलेक्शन करताय। आनी तोरी आसता नेबरींग हें उडयताय म्हणटा आमकांय दूख जाता। हे सगळे हें हरशीं सगळी आमगे बोर्डां पडटा आनी आख्खे फूल शेतां वयता चोय ते सायडीन पावले आख्खी। आनी गोरू आमी भोंवताय आमगे रोड टू रोड देखून हें जाता क्लिननेस जाता। एवरी विका एक पार्ट एक वॉर्डा 2 पार्ट कोताय आनी ती देखून कितें म्हणटाय कितें व्हरपाक आमी वेटूय आसत तितून तेय व्हरपा जायना न्हू। आतां रॉकीन तेण आनको पोतून आनको 2 आनको मनशां हें कोन्न आतां तोरी फायंड आवट कोतालीं कोणागे काय तेणें शॉप ट्रान्सफर केलोलें कोणान आनी तो मनीसूय मेळना। आतां तो मेळना तेका दवरला आतां आमी क्लीन करपा लायतलीं तेका फुलान फायनूय मारतलीं पंचायत। तो आपण क्लीन करता एग्री जाता पण आपण उडयले तितले काडटा दुसरे काडा ना ना दुसरी न्ही सगळी काडपा पडटा आमगे रुलू तेश कोन्न। डेप्युटी सरपंच सांगात तो मनोजाक तुका जात तें कर आमी तेका काडपा लायतले आमी काडपा आमगे रुलू तो आहा आमगे बांदाचे देखून तेशें कोण आलोलो सगळ्यांगे कोणू मेळट तो क्लू आमकां मेळटो तें क्लीन करपाक। दीस जाल्यार आमी राती न्हिदोन थिंग पुरसाको बी बसून ट्रॅक करताले खंय गार्बेज सारकी चड जाल्या सारकी वेट गार्बेज सगळें चड जाल्या। सो आमकां आज आमी साक उगडले 3 साकां सेम लायटी बील मेळ्ळे। सो आमी थिंग गेले कुर्तरकार बिल्डिंगा आनी ते 2 हाडा तेणें एडमीट केला आपले मिस्टेक जालो म्हणटा पूण फायन म्हणटा आपण तितू हारी कोना आनी आपण उडय तितले साफ करता म्हणटा आमगे पनिशमेंट कितें एक फावट एकलो सांपडले आख्खे बांद साफ करपाक। सो लास्ट वीक सामकें साफ केलें आमी नावेली कोणा धरलो ते दुसरें तेणें साफ केली आज पयलें आमी कळ्ळें आमकां गोवा क्लीन दवरपा जाय। मात दीस रात भुरग्यांक मेलो हे कितें वर्सां जालीं तो म्हणटा आपलें खबर ना म्हणटा आपण 20 वर्सां जालें म्हणटा हिंग रावता आनी तेका खबर ना 8 वर्सां आमी जालें साफ कोताय।